Welcome back. Appropriation bill of 10,053 crores was passed on the last day of assembly session on Thursday. Speaker of Goa Assembly Rajendra Alekar pointed out that most of the members of the Legislative Assembly do not observe discipline of the House. He said that members should learn to put forward their points in brief and in allotted time. In one of the longest sessions in Goa's history of Goa, members table total 1,046 starred questions and 1,949 unstarred questions. 14 government bills were also passed during the session. Sir, I beg to move that Bill number 6 of 2013, the Goa Appropriation number 3 Bill 2013 be passed. गोवा विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2013 सभागृहान संमत करचे असो प्रस्ताव आसा. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2013 सभागृहान संमत केलें. अधिवेशनाच्या काळान 1266 तारांकीत प्रश्नां खातीर सूचना आयल्यो. तातूंतले 1200 प्रश्न स्वीकारले आनी 154 प्रश्न तोंडी उतरां खातीर आयले. एकूण 1949 सूचना अतारांकीत प्रश्नां खातीर आयल्यो. ते सगळे प्रश्न स्वीकारले. 1046 तारांकीत प्रश्न आनी 1949 अतारांकीत प्रश्न सभागृहाच्या पटलाचेर दवरले. 4 तारांकीत प्रश्न आनी 5 अतारांकीत प्रश्न फुडल्या अधिवेशना खातीर फुडें धुकल्ले. 2 सरकारी प्रस्ताव मांडून ताजेर चर्चा जाली आनी सभागृहान ते एकमतान संमतय केले. सदस्यां कडल्यान 20 खाजगी प्रस्ताव आयले. एक प्रस्ताव एकमतान संमत केलो. एक सदस्य गैरहजर आशिल्ल्यान विचाराक घेवंक ना. 18 प्रस्ताव मांडून चर्चा जाली आनी त्या सदस्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासना उपरांत सभागृहाची अनुमती घेवन हे प्रस्ताव फाटीं घेतले. 25 लक्षवेधी सूचना आनी 48 शून्य कालाचे उल्लेख ह्या अधिवेशनान आयले. समाज कल्याण खात्याच्या राज्य समन्वय समितीचेर 2 सदस्यांची बिनविरोध निवडी जाल्याचें जाहीर जालें. एक सरकारी विधेयक मान्य राज्यपालांच्या सूचने वयल्यान पुनर्विचाराक घेवन दुरुस्त्या सयत मांडून विचार करून संमत केलें. 14 सरकारी विधेयकां मांडून संमत करून घेतली. सभागृहांतल्या शिस्ती कडेन बरेच सदस्य दुर्लक्ष करतना दिसतात. हातूंत सत्ताधारी तशेंच विरोधी आमदारय येतात. वेळेची मर्यादा पाळप गरजेचें आसतना सभागृहांतले नियम आनी वेळ पाळून आपल्यो तक्रारी आनी विशय मांडपा खातीर बऱ्याचशा नव्या सदस्यांनी शिकपाची गरज आसा. Dempo Cricket Club captain Sagun Kamath has been banned by Goa Cricket Association for 2 first-class matches for ungentlemanly conduct during a Premier League match. Kashinath Chari had complained of an assault by Sagun, who is also stripped of Goa captaincy. A coach under the GCA, Kashinath, has also been fined for not taking written permission from his employers before playing in the Premier League for Sunny Club. 3-member committee led by GCA Vice President Dr. Shekhar Sarkar completed the inquiry before announcing the decision on Thursday. आमी आज मेळ्ळे. हांव एज अ चेअरमॅन अतुल आशिल्लो आनी कन्वेनर आशिल्लो चेतन देसाय हांव सेक्रेटरी एंड मनोहर नायक कुड नॉट अटेंड बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रिजन्स. वी वर इन प्रेझन्स ऑफ डेपोचो ऑफिशियल आशिल्लो विवेक कळमकर आनी सनीचो ऑफिशियल संजय काणेकर. एंड देन वी हर्ड सगूण फर्स्ट, followed by Kashinath, and मागीर जे साहिल दोरी आनी तो बाकीचे 2 जाण आसले हेमंत शेटगांवकर आनी बेळेकर तांकां आपयले. एंड वी हॅव कम टू अ कंक्लुजन दॅट बोथ आर गिल्टी. इट इज नॉट ओनली सगूण इज गिल्टी, इट इज ऑल्सो दीस आमचो कोण तो काशीनाथ च्यारी ऑल्सो इज गिल्टी. सो वी हॅव सेड दॅट काशीनाथ च्यारी ताका बिकॉज काशीनाथ च्यारी ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स इज दॅट ही हॅज नॉट इन्फॉर्म द ऑफिस दॅट ही इज लिव्हिंग द ऑफिस. म्हणजे तो हांगा आमचो स्टाफ आसा. सो ही शूड हॅव गिवन अ प्रॉपर एप्लिकेशन दॅट ही इज लिव्हिंग, वीच ही हॅज नॉट गिवन. सो ताचे 2 दिसाचें वेतन कापलें वतलें. प्लस ही हॅज टू पे अराउंड 2,500 एज अ फायन फॉर ही हॅज नॉट टेकन प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द गोवा क्रिकेट असोसिएशन. आनी रिगार्डींग सगूण जरी आमकां सगळ्यांनी आपल्याक खबर ना अशें म्हणजे नरोवा कुंजरवा भुमिका घेतली तरी after knowing all the things, the facts, we have come to a conclusion that Sagun Kamath itself is guilty of misconduct
आनी ताका आमी वी हॅव स्ट्रिप्ड हिम ऑफ द कॅप्टन्सी फॉर 2013-14 आनी 2 फर्स्ट क्लास मॅचीस ताका पयल्यो बॅन आसा. ही हॅज नॉट प्लीड गिल्टी म्हणजे ताणें आपूण गिल्टी ना म्हणलें आपलें जावकूच ना हें जावकूच ना पण वी हॅव गॉट अवर सोर्सीस वीच हॅव सेड दॅट येस दीस थिंग हॅव हॅपन म्हणजे ते ट्रायंग टू प्रोटेक्ट सगुना कशे बाकी सगळे आशिल्ले प्लेयर ते काय न्ही ना आमी ताका धरून गेले आमी ताका फाटसून काडले काय न्ही ओडून काडले म्हणजे कोण उलयता जाल्यार कोण ओडून काडना न्ही ते झगडी करता म्हणून ओडून काडटा. Sports editor Neeraj Prabhu with video journalist Sushant Pal from Parvari. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at Prudent Goa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.